कोयर व्यवस्थापनाचे बाबतीत मडगाव पालिका पुराय अपयशी ठरल्या. हाचे ताचे उदाहरण म्हणल्यार सनसडो. संसड्यार कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडत वत आसात. कोयर व्यवस्थापन पुराय अपयशी ठरल्यान मडगाव पालिकेन कोयराची जबाबदारी गोय घन कोयर व्यवस्थापनाच्या माथ्यार मारल्या. सद्याक संसडर कोयराच्यो प्रक्रिया जायना. संसड्या वयलो कोयर काकोडा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक धाडटात. सुको कोयर नेसाय आणि कांय प्रमाणात सिमीट फॅक्टरीक धाडून दितात. आता लिगसी वेस्ट आशिल्लो कळ्ळें तो वाडलो कसो आनी फायनली तेजे खर्च जाल कितलो हो चड इम्पॉर्टंट आसा. आमी जायते एक्सपेरिमेंट जाले उपरांत मागीर फोमेंतो म्हण घातलो 2011 साकून आनी कांयच ट्रिटमेंट जायना आशिल्लें हें सगळें खबर आसा. तो फक्त तो वेस्ट भितर आसता फायनली भायल्यान येवन पडपा लागलो. मागीर 2019 जेन्ना फोमेंतो सोडून वचपा लागलो त्या टायमार पासून ताका नेली 6 crores मायरूच पाविल्ले आनी एअर बॅलन्स आशिल्लो ताचो. आनी कोर्टांतल्यान मागीर एक ऑर्डर जाली की आनी एग्री जालें ऑर्डर देखून न्ही ती एक्चुली म्युन्सिपालिटीन सामकें दान केल्ल्या भाशेन तांकां 1 लाख पर डे दिवपाचें डिसिजन घेतलें. तितूंक नेले थोडे 15-20 दीस कमी 1 वर्स 1 लाख रुपया दिला नेली 3 कोटी मायज. आतां लिगसी वेस्ट काडपाक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान हातान घेतलें. तेज्या पयले 2019 हो लिगसी वेस्टाचो टेंडर जाल्लो आनी तेन्ना कमी प्रमाणान जालें अबाउट 450 रुपीज पर टन ह्या रेटीन जाल्लें. मागीर परतून टेंडर जालें मागीर कॉर्पोरेशन जालें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जालें. कॉर्पोरेशन जाले उपरांत परतून टेंडर जालो फॉर 1850 रुपीज पर टन म्हळ्यार पळय तो. आनी आतां तो लिगसी वेस्ट काड म्हणटा पळय ताका नियरली 100 crores लागले 100 crores. सद्याक संसड्यार कांयच ऑपरेशन चलना. गार्डन वेस्ट सोडलेल्या रान्यान कांयच ऑपरेशन चलना. फार इवन आमची मशीन पासून भितर कांयच चलना. फक्त सफाई चलता आनी कितें डेव्हलपमेंट कितें चलता तें चलता. बाकी कांयच चलना. इवन मातशें बिलिंग चलतालें तें फक्त चलता. ते फाटी उज लागून ती मातशी हें जाल्लें आहा. आतां रिप्लेसमेंट जाला तें हांव 2 दीस जाल्यार लक्ष घालूं ना. तें जातलें म्हाका दिसता. तुम्ही A क्लास म्युन्सिपालिटी असून तुमचे कडेन तुमचो गार्बेज प्लांट ना तो आमकां इन्शुरन्स दिला गव्हर्मेंटान इन्शुरन्स दिला. आतां आमकां गार्बेज प्लांट जातलो कित्याक आमचे सरकार आमचो आहा आनी हो तर जालो जाल्यार आमकां खूब सालसेटीक बऱ्या पडटलें. आमकां मडगांवकारांक बऱ्या पडटलें. मडगाव पालिकेचे 25 नगरसेवक आसात. ते भायर मडगाव पालिकेक 3 आमदार लागतात. एक आमदार जाल्यार 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो पूण संसदाचो प्रश्न मात आजुनूय सुटावो जाल्लो ना. 3 आमदार आसून लेगीत संसदेचो प्रश्न कित्याक सुटावो जायना काय असो प्रश्न आता मडगावकार उपरासपाक लागल्यात. संसदे वयलो कोयर काडपा खातीर आतां मेरेन कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. अशें आसून संसदे वयलो कोयराच्यो राशी कांय कमी जायनात. ताका लागून संसदो ही भांगराची ताती दिवपी कोमी जावन रावल्या काय कितें असो प्रश्न उपरासल्या बगर रावना. where Sansoda is concerned, तो केन्नाच बरो इम्प्रुवमेंटाचे कोणाचे मतीतूच ना दिसता म्हाका. आमचे 3 जण MLA थोडे चीफ मिनिस्टर जावन गेले, थोडे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाले, थोडे आतां आनी थोडे रुलिंगा सारके टॉप पोजिशनार आशिल्ले. बट आय रियली कॅन अंडरस्टँड वाय दीस मॅटर इज ड्रॅगिंग. तो ओन्ली मडगांवकार म्हणना बिकॉज कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज गेलो जाल्यार इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरी एरिया अराउंड इट सराउंडिंग इट. फातोर्डा कुर्तोरी सगळ्यांकूच प्रॉब्लम हो बिकॉज वेस्ट मॅनेजमेंट इज अन इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट फॉर देम अँड फॉर द पीपल ऑफ द सिटी. वॉट आर द जॉब द म्युन्सिपालिटी हॅज गॉट? That is waste management, one of the most important things they are doing, and they are dragging their feet on it. Why? Is there some politics involved in it, or is someone just playing with the sentiments of the Madgaonkars and the people around? So these questions have to be asked. Secondly, with the high court decisions, High Court has they have made some commitment to the High Court. They have to please honor it. The day-to-day waste, I'm told, is been taken to Kakora waste management plant. What has happened to our own waste management, our own plans to start a plant?
फाटली काही वर्सां साकून मडगांव फातोड्ड्या आणि कुडतरेच्या जनतेच्या माथ्यार एक भूत बसलां, तें म्हणजे सोंसोडो. हो सोंसोडो म्हणल्यार कितें? सोंसोडो म्हणजे काही वर्सां साकून हांगा मडगांव शहरांतलो आनी फातोड्डेचो जो कचरो तयार जातालो तो हाडून हांगा डंप करताले. ताचे नंतर हे कचऱ्याचे डोंगर जातकीर अशें दिसून आयलें की हाका कितें तरी उपाय योजना करपाक जाय, नाजाल्यार हो वाडत रावतलो. आनी ताका लागून हांगा वेगवेगळे प्लांट आयले. पयलीं गोवा फावंडेशनान प्लांट घालो, मागीर कॉमॅक्स म्हूण आयले, मागीर फॉमेंतो ग्रीन आयले. पूण हो सोंसोडो कांय निवळ जावपाक पावलो ना. अखेर वर्साच्या संघर्शा नंतर काही लोकांनी कोर्टांत केसी घालून मागीर आतां वेस्ट मॅनेजमेंटान हांगचो जो लिगसी डंप आशिल्लो तो क्लियर जाल्लो आसा. म्युन्सिपाल्टीन हे सोंसोड्याचेर कोट्यांनी पयशे मोडले, वेगवेगळे तरेचे प्लांट आयले, पूण अजून पर्यंत म्युन्सिपाल्टीचो प्लांट आसा तो सारको चलना. मडगांव म्युन्सिपाल्टी ही गोंयची ए ग्रेड म्युन्सिपाल्टी, जाका 25 कावन्सिलर आसात, 3 आमदार लागतात. हे 3 आमदारांतले एकटो आमदार आसा तो मुख्यमंत्री आशिल्लो 5 वर्सां, मिनिस्टर आशिल्लो, गोंयचो विधानसभेचो विरोधी पक्ष नेतो आशिल्लो. दुसरो जो फातोड्डेचो आमदार आसा तो TCP मिनिस्टर जावन गेलो. आनीक जो सद्याचो कुडतरेचो आमदार आसा तो 2 टर्म ताचे रुलिंगाक गेले. पूण ह्या सोंसोड्याक मात कांयच उपाय योजना करपाक तांकां जमलें ना. आमी जेन्ना मडगांवकारा कडेन उलयले ते म्हणटात की इतले पयशे मोडून म्युन्सिपाल्टी करता कितें, आनी ही ए ग्रेड म्युन्सिपाल्टी एक जर गार्बेज प्लांट चलोवपाक जायना जाल्यार ती कित्याक आमकां जाय. दुसरी म्हणजे सद्याक जर सोंसोड्याची परिस्थिती विचार केलो जाल्यार सगळो मडगांवचो कचरो जो आसा, जो वेट वेस्ट येता तो काकोडे धाडटात, आनी काकोड्या ट्रान्सपोर्टेशनाकय बी पयशे पडटात. कारण हांगचो जो प्लांट आसा तो प्लांट ताका मशिनरी आसा ती चलना. आनीक ड्राय जो वेस्ट आसा तो थोडो नेसाय वता, थोडो बेलिंगाक वता. सो मडगांव म्युन्सिपाल्टी सद्या फक्त हांगच्यान कितें आसा तें कलेक्ट करता आनी ट्रान्सपोर्ट करता. असोच जर उरलो चालू जाल्यार मडगांवची भवितव्य कितें, मडगांवचें जावं फातोड्डेचें आनी कुडतरेचें हाजें भवितव्य कितें. आनीक आतां ज्या प्रमाणे लोकवस्ती वाडटा त्या प्रमाणे मुखार हाजो त्रास जावपाक जाय. सो बेगीन हांगच्या लिडरांनी एक निर्णयाचेर येवपाक जाय आनी बेगींतले बेगीन मडगांवाक एक अर्जंट जो प्लांट असो येतलो की तो सालसेतीक बऱ्या पडटलो असो एक प्लांट हाडपाक जाय. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकने.